हेची भायर आमकां रस्तो रुंदीकरण जावपाक जायना आणि त्या पंचायतीन काय ठराव दिवना। आमच्या गावात लोकांक त्रास जाता ह्या रोडा बद्दल। बरोबर फॅक्टरी खंय येतात, गावातले लेबर कोण करे, आमच्या गावातले भाव कामाक लायतले अशें काय रस्तो करून जाता कांयच ना। रस्त्याचो आमच्या गावातल्या लोकांक काय बेनिफिट ना त्याचा। विशेष तो असा जो कन्सर्न डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान येऊन आयडेंटिफाय करचे, त्याच्यानंतर जो प्रोसिजर आपण सेक्रेटरी साहेबान आमचो लोकांक जो लिगल प्रोसिजर आपण तो फॉलो करून करचे। हायकोर्टाची ऑर्डर येयलेली आसा की जितले एन्क्रोचमेंट जाला खंय ती पंचायतीन म्हणजे हायकोर्टान धाडला म्हणजे रस्त्या खातीर तेका लागून आयज आमी हांगा येयले ते एन्क्रोचमेंटाचे सायड इन्स्पेक्शन करच्या खातीर। तो आयज आमकां ह्यो रोड खंय कसो डिपेंड आहा तो आमकांय खबर ना। हेची मिडल लायन खंय आसा पीडब्ल्यूडी आमी ऑलरेडी लेटर केल्लेले, पूण पीडब्ल्यूडीचो आयज कोण मनीस आमच्या बरोबर ना सध्या येवकच ना। हय तो आतां आयज आमच्या लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा की पीडब्ल्यूडीचे बी सगळे येवपाचे म्हणून आणि तेंच्यांनी एक्झॅक्ट एन्क्रोचमेंट कशें आहा ते दाखोवपाचें म्हणून, कित्याक हांगासर निजय ना ते आमकां करपाक व्हेरी डिफिकल्ट वयता। तो आमचे आतां परत फाल्यां आमी आमदाराकय इवन आमी सांगलेलें आसा, फाल्यां 4:30 आमदारां वांगडा आमची मिटींग आसतली, म्हणजे सगळ्यांक लोकांक घेवनच आसतली मिटींग। कित्याक लोकांक एश्युरन्सय जाय की बाबा आमचे हे स्ट्रक्चर्स वयतले ते खंयचे स्ट्रक्चर रेग्युलायज जातले, खंयचे कॉम्पन्सेट मेळटले, ओल्ड स्ट्रक्चर बी जाता तांकां कॉम्पन्सेट मेळटले काय ना हे सगळे लोकांक एश्युरन्स जाय। ताका लागून हे आयज आमी हांगासर येयलेले, पूण आयज हे सायड इन्स्पेक्शन आतां ही फुडली एक्शन आहा ती फाल्यां ही मिटींग जातली, आमदाराचे कितें एश्युरन्स जातले बाकीचे कितें तेचे वचून आमी डिसायड करतले। पूण आमी तुमकां सांगता आमी लोकां बरोबर आसा। आयचो जो हायकोर्टाचो जो डायरेक्शना प्रमाणे आयज पंचायत सेक्रेटरी जो मेन MDR रोड हांगासर येयल्लो इन्स्पेक्शन करपाच्या टायमार, पण हांगा लोकांचो जो जमावण लोकांची मागणी आसली की पंचायती कडेन एज पर जो पीडब्ल्यूडीचो जो प्लान आसलो पळय तो कालूच आमकां पंचायतीक मेळ्ळा, पण प्लान मेळोन जो टेक्निकल पर्सन जो आसलो पळय पीडब्ल्यूडीचो तो हांगासर आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली, आपयलो सरपंचान ताका लेटर धाडलें, पूण तो हांगा येवंक ना। आनी हांगा येवंक नासल्या कारणान आमच्या पंचायत सेक्रेटरी डिफिकल्ट जालें की खंयचो जो जागो आसा पळय जो पंचायत पीडब्ल्यूडी एक्विजिशनाक आसा हो डिमार्केट केलेलो खंयच काय ना हांगासर बाउंड्री वॉल। सो ताका लागून पंचायत सेक्रेटरी कुड नॉट आयडेंटिफाय दॅट वीच स्ट्रक्चर इट इज इन MDR रोड आसा ओर एन्क्रोचमेंटान आसा। सो हांगा आतां परतून एकदा सेक्रेटरी साहेबान आमच्या म्हाका दिसता परत लेटर धाडटा म्हणल्यार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आनी ती मागीर कितें एप्रोप्रिएट एक्शन आहा पळय तो मागीर तेच्या उपरांत घेतलो। आयज जशें सर्क्युलर आयिल्लें कोर्टाचे हायकोर्टासून जशें पंचायतीन आमकां लेटर आयलां ते प्रमाणे आयच्यान हांगा सर्वे जो वॉर्ड नंबर 4 जो डेप्युटी सरपंच या वॉर्ड नंबर 4 हो म्हाका पडटा आनी हांगसून सर्वे स्टार्ट जाल्लो। पूण आमच्या सगळ्यांचे जे आमचे जे स्थानीक जे म्हाज्या वॉर्डांतले म्हाज्या गांवांतले जे लोक आसा तेंची एकच मागणी आसा, जो सर्वे प्लॅन आमकां पळय पंचायतीन धाडल्या त्या प्रमाणे जर सर्वे जर तुमी आयज करूंक आयले तर आयज पीडब्ल्यूडीचे मनीस हांगा ना, म्हणजे कोणी जबाबदारी घेवन हे करपाची। सेक्रेटरी म्हणटा आपली जबाबदारी आसा, सरपंच म्हणटा सर्वे करपाची आपली जबाबदारी आसा। तुमी तुमची जबाबदारी तीच दाखोवपाक हांगा आयल्यात, त्या प्रमाणे हांगा सर्वे करता। पूण आमचे हे लोकांचे विशय आनी आमचे विशय सगळे जाणून घेतले, जशें आमचे एक्स सरपंच बाबू साळवणकर हांणी सांगलें, ताका खूब वर्सांचो अनुभव आसा। जेन्ना हो रस्तो आसा तितलोच ह्या लोकांची मागणी आसा, हो रस्तो आसा तितलोच आसूनी तोच सारको करचो। जर तर तो 25 मीटर जाय जाल्यार वयल्यान जो रस्तो केलो जाल्यार सगळो गांव आमचो सेव उरतलो, कसलेच लोकांक कसले त्रास जावचे ना। आनी ही पंचायत ही गावासाठी आसता, लोकांसाठी आसता, हेचो विचार पंचायत करतली।